जी कुळागरां आसा सगळ्यात मोठें नुकसान आज कुळागरांक जालां. सबंद सुपारी गांवांतली जी कुळागरां आसा गोंयांत ती सुपारी सगळी सुपारेच्या मुळांत येवन पडल्या झाडां आसपाची. पळोवपाक वायट दिसता. म्हणजे तो जो 5वो बेडो आसा तो सकयल पडिल्ल्या कारणान ताच्या आनी कांयच जायना कारण तो 5वोच उरना आनी बारीक आसा नॉट इवन अर्द इंच सुद्दां ना तो. आनी त्या खातीर ताचे पसून शेतकऱ्याक कुळागरां जी कोण पयलींच तीच परवडना आनी तातूंतल्यान कितें मुखार जातलें हांव आत्तां सांगूं शकना. अशीच परिस्थिती बाकीच्या गोश्टींची आसा. भाजीची तशीच आसा. मळे घातिल्ले तेही तांचे तशेंच जाले. फुलांचो धंदो करता तांची परिस्थिती बिकट आसा कारण जी फुलां लोक काडटाले बागायतीन ती फुलां खपना गोंयांत. देवळां कडेन जे लोक बसून सगळो धंदो करतालो किंवा जी लग्नां बाकीच्यो गोश्टी आसताल्यो ताका लागून त्रासांत पडला आनी प्रत्येक मनीस आज त्रासांत पडला. बरो कोणूच ना इन्क्लुडींग पत्रकार आनी मिडिया. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. प्रत्येक मनीस गोंयचो आसूं भारतांतलो आसूं त्रासांत पडला. 30% जॉब्स ऑलरेडी गेल्या. जो इकॉनॉमिक सर्वे केला त्या प्रमाणे आमचो जो GDP ग्रोथ आसा तो फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री इट वील बी -20 to 23. आणि GDP ग्रोथ असो जर जालो आसत इट इज -20-23 जाल्यार फुडें आमची इकॉनॉमी आमी मुखार कशें आसतले हें आमी पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या हातूंतल्यान आमी आतां मार्गक्रमण करपाची आवश्यकता आसा. मुख्यमंत्र्यान तें केल्लें ना. आज कितलेशे टॅक्सीवाले मोटरसायकलवाले बसवाले आपल्यो सगळ्यो ज्यो गाडयो आसा घरां पार्क करून दवरल्या. तांची परिस्थिती इतली बिकट आसा की दे कुड नॉट. आनी तातूंत तांणी मोरेटोरियम जो पिरियड केलो त्या पिरियडाकूय तांणी सगळें लायिल्लें आसा. म्हणजे इंट्रस्ट लायला हें आयला तांचे कडेन पेमेंट करपाक पयशे ना. आनी अशे स्थितींत भारत आनी आमची ज्यो स्टेट आसा ती कशी मुखार वतली हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. नवे प्रोजेक्ट सद्या स्टॉप करा. तेची आमकां गरज ना. आसा ते प्रोजेक्ट तुमी कंप्लीट करा. लोकांक तुमी आज जवळ जवळ 1000 कोटी गोवा गव्हर्मेंटान दिवपाचे आसा.